मोगाच्या भाव भयणीनो, एकदां एक बापूय आनी भुरगो दोंगरा सावन चलोन घरा वेताले. भुरगो आपल्या शाळेंत सावन आयिल्लो, ताचे बुक्स सगळे ताच्या बॅगान घालून बापूय आनी भुरगो दोंगर चलतालो. चडटा आसतना दोंगरा चडटा आसतना भुरग्याक ताचें वजें जड जावंक लागलें. तर बापायन भुरग्याक उखल्लो आपल्या खांदार घेतलो. भुरग्याचे खांदार तर बॅग आसलें स्कुलाचें, तें जड आसलें. तशेंच ताका आपल्या खांदार घेतलो बापायन आनी ते फुडें चलोंक लागले. त्या बापायन दोंगर कुशीन काडूंक ना. त्या बापायन भुरग्याक आपणाचे खांदार घेवन तो फुडें वता. जेजू आमकां हेंच कितें आयज शुभ वर्तमानान सांगता, कित्याक आमी सगळीं कसले ना कसले ओज्या खाल चेपोन आसात. जावं आमच्या फॅमिलीन, जावं काजारी जिवितान घोव बायलां मदें बरो संबंद ना, रेस्पेद मान ना, एकामेका मदें मोग ना, तसोच विस्वास ना. आनी ताचे लागून ते ओज्यान चेपोवन आपलें जिवीत कितें जातलें, आपलें काजारी जिवीत कशें आमी जियेतले हे चिंतनांनी ती उत्तात. जावं फॅमिलीन आवय बापूय कशी आपल्या भुरग्याचो फुडार कितें जातलो हे चिंतनांनी चेपून उरलेलीं आसात. जावं भुरगीं आपल्या आवय बापायक सारकी लेखिना, रेस्पेद मान दिना, हे चिंतनांनी भुरगीं आपलें जिवीत कितें जातलें, कशे भशेन आमी काम करतले, कसलो वावर आमकां मेवतलो, सारके मजुरी मेवतली आमचे वावराक, ह्यो चिंतनांनी हे ओज्यांनी आमची भुरगीं चेपोवन आसात. जावं आमची जाणटी वडिलां आमच्या घरांनी एकटी एकसुरी कशी ती चिंता, कोण आसा म्हजे सांगाता, कोण म्हाका सांबाळटलो जेन्ना म्हाका कितें जाल्यार. वो आमची कुडीक वो आत्मीक भलायकी बरी ना, ती ताचे लागून आमी परत थिंगा चेपून आसा. वो आमची मोगाची हालींच मरून गेला जाल्यार तांचें दूख घेवन आमी चेपून आसात. तो आयज जेजू आमकां कितें सांगता, म्हजेशी येयात. न्ही फकत म्हजेशी येयात, तो सांगता तुमचे जे ओजें आसात ते घेवन येयात म्हजेशी, कित्याक हांव तुमकां तें ओजें उखलूंक आदार दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां शांती दितलो, हांव तुमकां ती खुशालकाय दितलो. आनी जेजू आमकां कित्याक दिवंक पावता, कित्याक आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भशेन खालतो तो रावलो आनी आपल्या बापायची येवजण तो पूर्ण करता. जे परी जकार्यासाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, आमचो दोनी येतलो कोणाचेर, घोड्याचेर न्हय पूण गाडवाचेर बसून, म्हणल्यार एक खालतो शांतीचो संदेश दिवंक. तशेंच दुसरे वाचपान आमी आयकलां रोमकाराचे हे चिटीन कशे भशेन आमकां हें खरें जिवीत मेळना, कित्याक आमचे भितर देवाचो हो आत्मो आसा. तो जरी तर आमी ह्या देवाच्या आत्म्यान ओळखून घेता आनी ते प्रमाणे आमी जियेता, आमचे जे ओजें आसा तें आमी सगळें जेजूच्या हातान घालता आनी ते ओजें आमकां उखलूंक आनी फुडें व्हरूंक तो आदार दिता. तोच आदार आमकां सदांच मेळो आनी आमचें जिवीत सुफळ जावंक देवाची कृपा हे मिसान आमचे पासत मागोन घेवया.